ब्रिजाचे पर्वरी सायडीन जवळ जवळ 85% खांब्याचें काम कंप्लीट जालां. न्हंयतले जवळ जवळ 60-65% काम कंप्लीट जालां. आनी साऊथ सायड म्हणजे पणजे बस स्टँड टू मेर्शे सर्कल हाचे जवळ जवळ 40% काम कंप्लीट जालां. ब्रिज आमी बरे प्रमाणे एक प्लॅनिंग करून ब्रिजाचें काम फुडें व्हरतात. कास्टिंग यार्डान जर पळयलें जाल्यार डेक स्लॅब ज्या जाग्या वयल्यान हाजे वयल्यान गाडयो वतल्यो ताचेंय काम जोरान हांगा चालू आसा. 2 पियर टू पियर कास्टिंग स्लॅब्स रेडी आसा शिफ्ट करपाक पर्वरी. आमचे लॉन्चिंग गर्डर हांगा फॅब्रिकेट करून टेस्ट करून तोही पर्वरी सायटीर शिफ्ट करपाचें काम चालू जालां. म्हाका दिसता ऑगस्ट म्हयन्यान आमी फुलाचे वयले स्लॅब घालपाक चालू करतले. डिसेंबर पर्यंत एक बरे भशेन आमकां कितें तो नजरेक येतलो. तुमी सगळे जाणा आसतले की एनजीटीची साऊथ सायड म्हणजे पणजे वटेनल्या हाचेर कामाचेर स्टे आशिल्ली. वी फॉट द केस, प्रेजेंटेड अवर पॉयंट्स बिफोर नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल आनी तांणी ते उचलून धरले, केस डिसमीस केली. आनी ताच्या नंतर आमी नेटान काम चालू केलां. जो वर्सभर डिले जाल्लो म्हाका दिसता आमी 4-5 म्हयन्या भितर तो कवर अप करपाक जाय. ताका लागून आमचें दीस रात काम चालू आसा. L&T कंपनी आमकां तातूंत भरपूर साथ दिता. तांचे आभार मानता. आमची संपूर्ण टीम हाच्या फाटल्यान ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान संपूर्ण आमची GSIDC ताकद लावन हो प्रोजेक्ट आमी फुडल्या मे 2017 पर्यंत कंप्लीट करपाचे प्रयत्न करता.